असोळा कुडचड्यार जाल्ल्या अपघातात सावर्डेचो 22 वर्सां पिरायेचो तरणाटो उत्पल नायक सोंपलो. कारीन स्कुटरीक मोखली. मेळटा ते म्हायती प्रमाण कार चलोवपी खंय सोरो पिवन गाडी चलयतालो. रस्तो अनसेफ म्हूण थळावे उलयले. ट्रॅफिक सारकी फास्ट येता, इतू फास्ट येता, आमगे जाणटे थिंगा उब रावताय, मोदेंच तेंक क्रॉस जावपा ना. म्हणटो जावन सरकारा सांगता मातशें हिंगा कितें कोर सेफ्टी आनी हिंगा कितें वयर सोन शिमत्रेकूच आमगे वयर शिमतोरी आहा थिंगसो सकयल देंवोन येताय लोक. म्हणटोच गाडयो आसा इस्पिटीन येता, इतू इस्पिटीन कांय कंट्रोल आसना. इवन आम ते घराक वचून आमगे रोडान भायर सरतो जाल्यार पासून आमकां हाफ मिन कितू ओगोतू लागता ते क्रॉस जावपा. आमकां चांदोर वयतो जा, सावंड वयतो जा, ट्रॅफिक सारकी फास्ट येता आनी आमची भुरगीं कोपेलाको खेळटा. तेंगे बोल पडो कितें जालें तेंकां सेफ ना. थिंगा गोरवां येता वयता म्हणटोच एक एक्सिडंट जाता आनी आमची गोरसां लागीं आसा आनी आमचो आवाज येता म्हणटो आमी धांवोन येता. मागीर सेफ्टी कोण आसना हिंगा. आनी ते हेवी ड्रंक करपी आहा तेंकां मातशें केअर घे. पुलिसां लाय मागता तेंकां मातशें तेंगे आल्कोहॉल चॅक करा. लायसन्स बी कार्ड करपाचें असो मनशाचें कित्याक राती पेट्रोलिंग करा. रातीचे मातशें चोया, पियोन येता तेंकां चोया. आनी हांव सरकाराक शिटकावणी दिता 15 दिसां भितर ह्या रस्त्यार जर रंबलर घालूना आनी 15 दिसां भितर ह्यो कचऱ्या गाडयो आमच्या गांवांतल्यान घाण करून वता त्यो बंद करूना आमी हो रस्तो आडयतले. आनी आडोवन जे आमचेर कितें कायदेशीर एक्शन गव्हर्मेंट घेवपाक सोदता तांकां घेवनूय आमकां पडून वचूना. आमकां खंयच्या कायद्याच्या वयर आसा जाल्यार आमचो गांव आसा आनी आमचो गांव आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.